टिपिकल फायर स्क्रॅप कॅबल प्लास्टीक स्क्रॅप हेचो पेटलेलो आसा. तो पेटल्या बरोबर आमी ताबडतोब पयलीं आमचो हाचे स्वरूप आहा पळय एकदम रोज व्हडलें स्वरूप जालें. त्या लागून आमी इमिजिएटली कोणीची गाडी पावतर आमी आफयली. तेल्या उपरांत तेच्या उपरांत आणखी गाडी आफयली आमी. तेचे वरून आमी 3 गाडी आफयले. आमी हांगा 10 फोन यूज केले. दुसरें आनी उदक म्हणटा कंट्रोल करपाचो प्रयत्न केलो. कितें आसता उदक भडकोन लागलो. त्या लागून आमी हांगा पंप हाडलो आमच्या आनी तेच्या सायडीको एक बांय आसा. बांयचे आमी पंप आमचे गाडीत घातले आनी काम स्टार्ट केलें. 30 वर्सां पयलींचें हें स्क्रॅप आसलें हांगासर 30-35 वर्सांचे पयलींचे तेन्ना आमी ल्हान आसले. मागीर ते थोडे दीस कितें चल्लें आनी म्हाका दिसता तें मागीर बंद जालें दिसता. म्हाका कांय खबर ना तें. पण तेंचो दिसता तो माल हांगासर डम करून तो बंद करून गेल्लो. सगळें प्लास्टीक दिसता ते म्हाकाय ते सारकें पयलो तो 30-35 वर्सां पयलीं ती चलताली हांगा फॅक्टरी खंय. कोण सांगताले म्हाकाय खबर ना. आमी तेन्ना ल्हान. म्हाका आतां 2 वर्सां जाल्या पंच जावन. म्हाकाय तें कांय खबर ना हांगा. मात आमकां तर केन्ना दिसून तेजी माती हाडली आनी ती झाडां हाडली सगळीं. आतां म्हाका कळना ती तेंचो हें आहलें डम केला म्हणटा तेंच्यांनी. सगल्यांक काडना सगळें हांव म्हाजी हितूनच्यान भोंवतलो सगल्यांनी गल्लेन भरलो म्हाजे वाडाक आनी पळयतलो खंय कितें इलिगल चलता न्हू तें सगळें काडूंक जायतलो. कितें आहा तितकें सगळें काडूंक जायतलो. केबल आहा फायबर आसा बाकी कशी टायर दिसता 10 वर्सां पयलीं सगळें धापून दवरता तशेंच जालें तयारी करून नासलें. पंचायतीन तेणें कंप्लेंट करून ते क्लोज डावन केल्लें. सो आतां ते कोणी कसं इन्सिडेंट जालें जाल्यार पळोवंक शकना. कित्याक आतां तुमी पळोवंक शकता सकाळचो डो आसता सकाळीं आतां 6 लागलो तुका म्हणटा आतां 10 जायत येयली. पण उजो नेमको कसो रावलो अजून माहिती मेळना. बट ते स्क्रॅप यार्ड आसले ते खूप वर्सां बंद आशिल्ले आनी तेतून भितर प्लास्टीक आनी फायबर केबल आसले कारणान ते खूप मोठ्या प्रमाणात उजो रावलो आसा. तशेंच हांगासर खूप धुंवर जाल्लो तेका हांगा लोक वस्ती आसा त्या लोकांक त्रास जाल्लो आमकां दिश्टी पडले. सो तेच्या उपरांत पंचान अशें सांगलें की अशें जे इलिगल आनी कितें हांगा जे स्क्रॅप यार्ड आसा तितून आपण बेगीतले बेगीन कारवाई करता अशें तांणी सांगलें. स्टुडंटा खातीर सांतांद्रे गोंय मोलाचे रुपेश राव.